तिंच करतात आनी बाळशें सुशेगात आसता. तशेंच सर्व संगतींनी आमी सोम्याच्या पासलेन आसून सुशेगात रावचेंच सांत तेरेजाच्या शिकवणेचो तीर्ल. हे मनान धरन ल्हान मेटांनी बरवशाची जिणे म्हणले विशयी ह्या वार्षिक फेस्ता वेळार आमी नियाळटाव. आज आमची काळजां दिनवासनेन उमाळटात. येद्या व्हडा संख्यान आज आमी हांगासर आयल्याव तर बाळका जेजूचो स्पर्श आनी अनुभोग आमकां हर एकल्याक जाला म्हणलें सत. ह्या पासोत आमी देवाक अर्गां दिताव. जेजूचें मानकुळें कालपण बापाक मानवालें आनी ताका लागून ताणें ताका वूंस उबारलें. तेंच मानकुलें कालपण आमच्या जिवितांत ती वाडून वृथा जावं दी म्हूण जावं आमचें मागणें. हांचे बराबर ह्या मिसाच्या तेसावां पासून आनी फाटल्या साबार दिसांतावन ह्या पुंतळार स्वयंसेवक जावन सेवा दिल्ल्या आनी विविध रितींनी आदार दिल्ल्या सोमेस्तां पासून आमी मागया. आतां आमी सर्व उबी रावया. प्रवेश गीत गावन मिसाची सुरवात करया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोवे आसो. बळो जेजू ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आज संवसार व्हडल्या संगतेक लबदून रावला. पूण आयची सुवार्थ आनी ह्या वर्साचो संदेश आमकां किरकोळ धाकटें ल्हान आनी कोणाकच समजनातल्या संगती विशयांत आनी जेजूच्या ल्हान फुलाच्या वाटेन समकोंक आपोवणें दिता. त्या देखून हे मिसाचें पवित्र बलिदान आमी भेटयत आसतना जायते पटेन कितें संवसार आशेता आनी दिता ताच्या फाटल्यान गेल्ल्या खातीर देवालागचें बोगसने मागया. आनी जेजूच्या ल्हान फुला परी एक धाकटुली जिणी जियोंक गरजेची कृपा आनी आदार ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानार मागून घेवया. आमची पातकां वळखून घेवन सांगाता आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदरा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो नांव उसारून सांगता, मनान चिंतून उसारून वायट आदारान बरें सरून जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बेगीन सदांच आमकां सगळ्या देवतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजें नांव आमच्या विनाती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकोत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो.
तुका सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची प्राकुल तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे नित्या पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थूया. प्रीतीच्या बापा जेजूच्या बो पवित्र नावाक आमी मान दिता आणि त्या नावानं तुवें आमची सोडवण केल्या देखून आमी तुका आदीन वाचता. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकोन दोशी जावंक आणि सरकार आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेली ह्या संतोषाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां फावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. धर्मदूताच्या कृत्य पुस्तकांतलें वाचप. समेस्त धर्मदूतांची शिकोवन आयकोवच्यांत भावपणाच्या एकतारांत उंडो मोडच्यांत आनी मागणें करच्यांत वांटेली जावच्याक तिरासानेन आपलो वेळ करसिताली. धर्मदूतां मरिफात साबार असर्या आनी कुणां जातेल्यो देखून समेस्तांचेर एक तराची भिरांत आयिल्ली. भावार्थ स्विकार केल्लीं सगळीं एकवटान जियेतालीं आनी आपआपलें खासगी आस्त बुदीक विकून मेळ्ळलो दुडू सामुहीक आयवज म्हूण दवरतालीं आनी जण एकल्याचे गरजे प्रमाणे समेस्ता मदें वांटून घेतालीं. हर एक दीस एक मनान देवाळान तीं सांगातां मेळटालीं आनी उंडो मोडूंक घरांनी एकठांय जातालीं. काळजाच्या संतोशान आनी सादेपणान देवाक होगळप दिवंक जेवतालीं आनी सगळ्या लोकांक मानवतालीं आनी जांकां बाचावी जोडूंक आपयल्यांत तांकां मेळांत भरती करन दिसान दीस सोमितांचो संको चडयतालो. देवाचें उतर हें. तुझो दृढ मोग सर्वेस पोरा सदा काल गायनानी वाखणतलो. तुझो दृढ मोग सर्वेस पोरा सदा काल गायनानी वाखणतलो. तुझो दृढ मोग सर्वेस पोरा गीता गायनानी वाखणतलो. तुझी विश्वासीपूण संततीच्या संतती परगटतलो. कित्याक दृढ मोग ससनाक बाळटा तसो तुवें तीर केलाय. तुझ्या विश्वासपणाची बुनियाद सर्गार तुवें घाल दवरलाय. तुझो दृढ
तुझी विश्वासपणी वाखणटा खुपा वैर सर्वेस पराक समासारको कोण आसा सर्गीच्या निवासियांमध्ये ताची सारको कोण मेळा उत्सव सोबोपमान अनभोग असलेली पडसा करीन बागी तुझ्या मुखामळाच्या उजवडात ती चलता सर्वेस पोरा सदांच तुझ्या नावातही ती आनंद भोगता तुझ्या नीतिवंतपणात वसतली तांची शुभांपण तुझो दृढ मोग सर्वेस पोरा सदाकाल गायनानी वाखणतलो तुझो दृढ मोग सर्वेस पोरा सदाकाल गायनानी वाखणतलो सा पावलून रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप भावार्था वरवीं आमी नितीवंतपण जडलां आसता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता उद्देशीं आमी आतां देवातें शांतीन जियेतांव आमी आतां आशिल्ल्या कृपेच्या पावंड्यार आमी पावाशें आमकां वाट वेल्ली जेजू क्रिस्तानस आनी तशेंच उद्देशीं देवा सवें आमकां वैभव लाभतलो म्हूण बरवसो धरून उल्हास पावतांव तितलेंच न्हय आमच्या कश्टा अनवरांती आमी संतोश पावतांव कित्याक कश्ट अनवरां सोंसणिकायेक वाट करतात सोंसणिकाय आमची तिरासान पारकूंक पावता आनी तिरासान आमच्या बरवशाचें मूळ जावंक पावता म्हूण आमी जनाव असलो बरवसो आमकां निराशी करिना कित्याक आपलें देणें म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखांत देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी दाराळ वतला देवाचें उतार हें एकामेकासो तुमी मोग केल्ल्यात तुमी म्हजे शिश म्हूण सोमेस्तांक कळीत जातले सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता जेजू म्हणालो एक नवो उपादेश हांव तुमकां दितां एकामेकाचो मोग करा जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा एकामेकाचो तुमी मोग केल्ल्यांत तुमी म्हजे शिस म्हूण सोमेस्तांक कळीत जातलें
देवाचे उतर वाकणे तुका क्रिस्ता बाळो जेजुथे म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, दोन जिबल्यो आज आमी हांगासर संभ्रमता. पयल्यान पयलें सगळी इगर्ज माता सोम्याच्या जल्माचो 2025 वर्सां जाल्ल्या ह्या वक्ता सोम्याच्या जल्माचो जुबल्यो आमी संभ्रमता. जाल्यार दुसऱ्या वाटेन जेजूचे ल्हान फोलू लिजियाच्या तेरेजाक भगवंत म्हूण पासारून 100 वर्सां संपतात. जेजूचे ल्हान फोलू ह्या वक्त आमकां बरवशाची यात्रिकां जावंक देख जावन आसा. ह्या संदर्भी ह्या फेस्ताच्या संभ्रमाक आमी विसरलो माताळो ल्हान मेठांनी बरवशाची जिणी भोव अर्थाभरीत तशेंच सकाळीक जावन आसा. कित्याक ल्हान मेठांनी धाकटुल्या मेठांनी चलोवन शेवटाक पावुल्ली वर्ती सांतेन जावन आसा लिसियाची सांतेरेज, आनी ती आमकां ह्या धाकट्या मेठांनी चलोवंक शिकयता. मोगाचेनो सांजू हांव आपल्या वांजेलांत अध्याय 10 वळू 10 अशें सांगता. हांव आयलां जिवीत दिवंक बरोण तुमच्या मापान तें तुमकां मेळोवन दी म्हणून. ही जावन आसा सोम्याचीच आशा. आनी आमी हर एकलें हें जिवीत जियेत आसतना आमकां हें जिवीत जावंक जाय, कित्याक सोम्यातय मात्र आमकां संपूर्णता आसा. आवर हार्ट्स आर रेस्टलेस इन दी म्हणून आमी सांगलें आयकलां. सोम्याक लागशिलो ताका सोमा परकिल्लो आनी वळखलो सांत पेद्रू. सोम्यान विचारले वेळार ताची जाप जावन आसली, सोम्या कोणा लागीं आमी वचूं? तुजे लागीं मात्र आसात उतरां सस्सान जिविताची. बहुशा ल्हान प्रायरस हें सत समजून घेवन त्या प्रमाणे जियेल्ल्या थोड्याच पैकी लिजियाची सांतेरेज जेजूचे ल्हान फुली एकली जावन आसा. मोगाचेनो आमी सगळीं पळयणारी जावन आसा. हर एका दिसा सर्गींच्या बंदराक आमी आमचें प्रयाण करनच आसा. ह्या दिशेन सांत पावलू आयच्या पयल्या वचपांत आमकां शिकयता, बरवसो आमकां निराशे करिना. हेंच चिंता मतीन दवरून पापा फ्रांसीस आमकां शिकयता, बरवसो जावन आसा एक जिवाळ शेगूण, एक्टीव वर्च्यू. बरवसो आमकां संवसारांत क्रियाळ, जिवाळ आनी उल्हासान भरता म्हणून पापा फ्रांसीस आमकां शिकयता. ह्या नदरेंत मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, भगवंत पावलू आमकां भोव अर्थाभरीत शिकवण आमकां दिल्ल्याच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकली. तो म्हणटा, कश्ट आकांत येताना संतोष पावा, दुखांत सुखांत आनी संतोषांत संभ्रमचे वासबी हें स्वाभावीक. पूण कश्टांत आकांतांत दोन वेळार कोण संतोष पावता? पूण सांत पावल म्हणटा, कश्टांत दुखांत बेजाऱ्यांत संतोष पावचे क्रिस्तांवपणाचें क्रिस्ती लक्षण. कित्याक ह्या संतोषांत आमकां सोंसणीकाय मेळटा आनी ह्या सोंसणीकाया वरवीं आमची तिरासान परकोवंक साध्य जाता आनी आमी जोडिल्ली तिरासान आमच्या बरवशाचें बुन्याद जाता म्हणटा सांत पावलू. आनी मोगाचेनो हस्सू बरवसो आमकां निराशे करिना, सोडून घालिना, बागार आमकां राखता, सांबाळटा आनी शेवटाक पावयता. आयचें पयलें वचप आमकां हें स्पश्ट करता. सुरविल्ली पवित्र सभा बावट्यांचो एक एकतार जावन आसली आनी चड करून ती बरवशाची मनशां जावन आसली. आनी त्या खातीर आपणा लागीं आसलें सगळें विकून मेळिल्लो आयवज अपोस्तलांच्या पांयां मळा आनी दवरतले
आनी सक्कडी वांटून घेताले. हाचे फाटल्यान राजांव इतलेंच तांकां आपणाची आस्त बोदीक ग्रेस्तखाय पदवी नांव हाचेर बरवसो नासलो. बगार देवूच तांचो बरवसो जावन आसलो. हेंच चिंताप मोगाच्या भावा आनी भयणी लिजियाच्या सांतेरेजाच्या जिवितांत आमी पळयता. तिची जिणी मोटवी सोंपी गुप्ती आनी लिपती पूण ती एक बरवशाची जिणी. देवाचेर संपूर्ण भार घालून जियेल्ली जिणी. देवाक संपूर्ण रितीन मानवल्ली जिणी. तिका देवा थंय पावयल्ली ही जिणी जावन आसा. आनी त्या देखून मोगाच्या भावा आनी भयणीनो आमी लिजियाच्या सांतेरेजा सांगता बरवशाची यात्रिकां जावन आसा, निराशेची पळयणारी न्हय. तर आमी देवा थंय पावोजे जाल्यार कितें करी जाय. जेजूच्या ल्हान फुलाच्या जिणयेतावन थोडी सतां समजून घेवचे प्रयत्न करया. पयल्यान पयलें मोगाच्या भावा आनी भयणीनो जर आमची जिणी बरवशाची यात्रिकां बरी जाय जाल्यार आमी पयल्यान पयलें समजून घेवंक जाय की आमकां आमचीच खरी वळख जावंक जाय. सेल्फ नॉलेज कितें आमी म्हणटा आमकां आमची वळख खरी वळख जावंक जाय. जायते फावटी आमकां हेरांची वळख आसता पूण आमचे विशयांत आमकां कळीत आसचें भोव पातळ. पूण उडास दवरया मोगाच्या भावा आनी भयणीनो सेल्फ नॉलेज आमकां हेरां लागीं आनी देवा लागीं आपोवन व्हरता. आमचें जिवीत कशें मांडून हाडिचें म्हूण शिकयता. जेजूचें ल्हान फूल आपणा विशयान सारकें समजली आनी त्या खातीर ती मानून घेता हांव धाकटुली मेटां काडून मात्र हांव सकतां. आनी त्या देखून तिणें व्हडली कश्टाची उबारायाच्या मेटांनी चलोवंक आपणाक जायना म्हणून सुम्या लागीं सांगलें आनी आपणाक एक लिफ्ट करून दी म्हणून ती म्हणाली. आनी हो जावन आसा तिचो बरवसो. आनी जेन्ना तिरासेरेन लिजियाच्या तेरेजा बरी आमी आमकां समजून घेता आनी ल्हान मेटांनी चलता खंडी जावन शेवटाक आमी पावतल्या. दुसऱ्यान मोगाच्या भावा आनी भयणीनो देवाची वळख. जेजूचें ल्हान फूल संबंदाची राणी. देवा लागीं अपुट्ट संबंद जोडून घेतिल्ली भोव वर्ती संदीन. जेजू तिचो मोगाचो राय जालो. तिका संपूर्ण समजल्लो. सदां तिच्या लागीं आसचो. तिका 24/7 संगात दिवचो. तिचो मोग करचो सोडवणदार तो जावन आसलो. आनी त्या देखून आपणाक आयिल्ले कश्ट ती कश्ट म्हूण समजना. बगार देवान दिल्लें देणे म्हूण स्विकार करता. ह्याच खातीर भगवंत जुआंव पौल दुसरो अशें म्हणटा जर जेजूच्या ल्हान फुलान आपणाची जिणे चरित्रां वलायतना म्हळें ल्हानशा धव्या फुलाची काणी. पूण हांव म्हणटा ही ल्हानशा धव्या फुलाची काणी न्ही ही लोंकडाची काणी. कित्याक कश्ट फूड करण आनी ते कशें फूड करचें म्हणून बरयल्ली ती जावन आसा. तर मोगाच्या भावा आनी भयणीनो जेजूच्या ल्हान फुला परी जर आमी ल्हानशी वाट ल्हान मेटांनी चलयत जाल्यार कितें करूंक जाय. क्रुसाचो सांजुआंव तेरेजन आपणाचो आत्मीक दिरक्तर म्हणिल्लो कर्मेलीत वडदीचो नांवाडीक सांत आमचे मुखार एक पिंतूर दवरता आनी त्या पिंतुराक नांव माउंट ऑफ परफेक्शन म्हणटा. आनी हर एकलो मोगाच्या भावा आनी भयणीनो आमी हर एकल्यानी हे हो दोंगर वा पर्वत चडोवंक जाय. आनी जेन्ना ह्या संवसार ह्या पर्वताच्या तुदयेक आमी पावता थंयसर सर्ग आसा, थंयसर सडवण आसा, थंयसर संतोश आसा आनी त्या देखून ह्या पर्वताच्या तुदयेक माउंट ऑफ परफेक्शन तो म्हणटा. आनी ह्या पर्वताक सोडयत जाल्यार 3 वाटो आसात म्हूण तो आमकां शिकयता. आनी पयली वाट जावन आसा संवसारी कुशालयाची वाट. आनी ही वाट मोगाच्या भावा आनी भयणीनो जे कितें संवसार आमकां अर्पिता कुशालय आमची करून घेवन जर ह्या पर्वताक सोडचे आमचे प्रयत्न करीन जाल्यार मोगाच्या भावा भयणीनो आमी पर्वताच्या तुदयेक चडना पावना. बगार अर्ध्या तावनूच ह्या पर्वताच्या भायर पडटा. कित्याक संवसाराच्यो संगती ह्या पर्वताच्या तुदयेक पावूंक व्हरूंक शकना म्हूण क्रुसाचो सांजुआंव शिकयता. दुसऱ्यान मोगाच्या भावा आनी भयणीनो वे ऑफ स्पिरिच्युअल गुड्स आध्यात्मीक संगतींनी भरिल्ली वाट. आमी जायतीं ह्या वाटेन चलता पूण शेवटाक पावना. कित्याक आमी अर्ध्यारस थांबता.
हाका कारण जावन आसा की आमकां मेळिल्ल्या दैवीक अणभवाक वा आमकांच आमी देव करून घेता आनी मुखार सरनासतना होस्सू निमाणो शेवट वा पोंत म्हूण चिंता आनी अर्द्या रत शिकता. पूण मोगाच्या भाव भयणो तिसरी वाट ती अशीर वाट. पूण मोगाच्या भावान भयणो जायते फावटी आमी चिंतचे बरी ही कश्टांची वाट न्ही, ही धाकटुल्या मेटांची वाट, आपणाकच खाली करची वाट, देवाचेर संपूर्ण पत येवन धाकटुल्या मेटांनी सोमकोवची वाट जावन आसा. देवूच संपूर्ण बरवोस म्हूण दवरून ह्या वाटेन चलचें जावन आसा. कंप्लीट सरेंडर टू गॉड. आनी मोगाच्या भावान भयणीनो हें जिवीत जावन आसा बरवोशाचें जिवीत. जेजूचें ल्हान फोल ह्या धाकटिल्या वाटेन सोमकली आनी शेवटाक पावली. तर ह्या जुबलेवाच्या वर्सां आमी आसतना मोगाच्या भाव भयणो कसलो संदेश आमी आमकां करूंक जाय. आमी हर एकल्यानी बदलावण्याचें जिवीत जिवंक जाय. आनी त्या खातीर 2 प्रॅक्टिकल सजेशन तुमचे मुखार दवरता. पयल्यान पयलें मोगाच्या भाव भयणो जावं दी आमचें जिवीत मागण्याचें जिवीत. मागणें म्हणटा आसतना मीस रजार तेर्स इतलें मात्र न्ही, ताच्या सर्तीक जावन आसा. खरें मागणें देवाचेर संपूर्ण बरवोसो दवरचें मागणें जावन आसा. आनी जेन्ना देवाचेर संपूर्ण बरवोसो दवरता तें मागणें आजापां करूंक शकता, आमकां नवीं मनशां करूंक शकता. तेरेस हें आमकां शिकयता. 4 वण्टी भोंवती तिचें जिवीत जावन आसलें जाल्यार ह्या मागण्या वरवीं मिशनऱ्यांची पात्रोण जाता. कित्याक त्या 4 वण्टी भायर तिचें मागणें पावता, आजापां घडटात. मोगाच्या भावान भयणीनो हें जिवीत मागण्याचें आमचें जावंक ती आमकां आपोवणें दिता. दुसऱ्यान मोगाच्या भावान भयणीनो एकामेकाचो मोग. मागणें आमकां देवा थंय मात्र आपोवन वरिना, बगर चड करून आमकां एकामेका थंय ती एक करता. आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें सोम्यान दिवचो तो नवो मंदमेंत. आनी ह्या मंदावता उपरांत निमाणें सोम्याना शिकयलें तें निमाणें वाक्य भविश्या आमकां आज भोव गरजेचें जावन आसा. सोमी म्हणटा एकामेकाचो मोग केल्ले वरवीं मात्र तुमी म्हजे शीस म्हणून सोमेस्तां कळी जातलें. परत्यान आयकाय मोगाच्या भाव भयणो, एकामेकाचो मोग केल्ले वरवीं मात्र तुमी म्हजे शीस म्हणून हर एकांक कळयतले. मोगाचेनो मोगा वरवीं मात्र, आमच्या नेसना वरवीं न्ही, आमच्या संभ्रमांनी पुरुशावांती न्ही, बगार मोगा वरवीं मात्र आमी क्रिस्ताचे फाटलावदारी जातले. आनी त्या देखून पापा फ्रांसीस आपल्या देलिक्सोस नोस म्हणल्या पत्रांत म्हणटा आमी ह्या वर्सा काळजाचे व्यक्ती जावया. आमी आमचे चिंताप आमचे रिजन इल्लें पयस दवरया आनी काळजाचे व्यक्ती जावचे प्रयत्न करया. आनी ह्या दिशेन मोगाच्या भावान भयणीनो बाळका जेजूच्या इमाजी मुखार कांतयल्लीं उतरां भोव अर्था बरी जावन आसात. आमकां ती बाय हाडटात. कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. तीं उतरां इल्लीं बदलून सांगली जाल्यार कितलो तूं हेरांक बक्षिताय तितलो चड हांव तुका तूं म्हाका मान करताय. कितलो तूं हेरांचो मोग करताय, कितलो चड हेरांक आदार दिताय, कितल्या चड कश्टांक पावताय तितलो चड तूं म्हाका मान करताय. तर मोगाच्या भावान भयणीनो ही जावन आसा वाट ल्हान मेटांची, बोगसनाची, एकामेकाचो मोग करची, आदार दिवची, कश्टां पावची. ही वाट आमी दर्या कंडी सावन आमी शेवटाक पावतले. मोगाच्या भावान भयणीनो जाता जाल्यार आमी धावया. धावोंक आमकां जायना जाल्यार चलया. चलोवंक आमकां जायना जाल्यार दिमकोरया. दिमकोरे वचोंक जायना जाल्यार लोळोनपणी त्या शेवटाक पावया. कित्याक त्या शेवटांत आसा संभ्रम आनी संतोश. आनी तो संतोश ल्हान मेटांनी चलोवन लिजियाच्या तेरेसान आपणाचो करून घेतलो आनी आमकां हर एकल्याक तेंच आपोवणें मेळ्ळां. अशें जावन दी म्हूण ह्या पवित्र मिसा वेळार मागया. उबे रावया. सर आमची मागणी आनी प्रार्थना ह्या वेळार सर्वेस्परा देवाते आमी उबारुया.
आमची जबाब बापा आमचे मागणे ऐक. बापा आमच्या सव संपूर्ण गोवळ्या इगर्ज मतेचे मुखेलपण घेतिल्ल्या पापा साहेबाक बिस्पांक याचकांक आनी धार्मिकांक तुका समर्पितांव. तांणी बरवसाच्या मेटांनी चलोवन तुज्या काळजा सारके गोवळी जावं तुजी कृपा लाभय म्हूण मागतांव. बापा ह्या जुबलेवाच्या वर्सा ल्हान मेटांनी बरवसाची यात्रिका जावन आमी फुडें चमकतना आमच्या कश्टा आनवरांनी दर साणी नासतना सोंसणिकायेन सगळें स्विकार करून आमच्या जिवितांत तिरासन सांबाळूंक आमकां बरवसाची मनशां कर म्हूण मागतांव. बापा आमच्या सर राजकीय फुडाऱ्यां पासत आमी मागतांव. संविधानाची मूळ तत्वां उखलून धरून समाजीक बरेपण हाडची योजना मांडून हाडून सोमेस्तांचे उदरगते पासत वावरूंक जाय अशी कृपा लाभय म्हूण मागतांव. बापा आपणा लागीं आशिल्ल्यांतलें उरोवन ह्या फेस्ताच्या आनी फेस्ता संबंधी योजना तेवशेन उदारपण दाखयलेल्या सव दाणी पासत मागतांव. तांच्या बऱ्या मनाचेर तुजें आशिर्वाद घाल आनी 100 वांट्यांनी तांकां पाटी दी म्हूण मागतांव. बापा तान भूक सुशेग म्हूण लेखी नासतना फाटल्या साबार दिसांतावन ह्या पूर्ण तळार निस्वार्थपणी सेवा दिल्ल्या सर्व स्वयंसेवकां पासत मागतांव. तांच्या ह्या निस्वार्थ सेवेचेर तूं तुजीं भरपूर आशिर्वादां वोत म्हूण मागतांव. थोडो वेळ मौनपणी सर आमची खासगी मागणी प्रार्थना जे कितें आमच्या खाळसांत मनांत आसात ती आमी सोम्याक समर्पुया. भोव मोगाळ बापा एवढा बरवशान आनी भवार्थान आमची मागणी आमी तुका भेटयल्यांत ती तूं मानून घे आनी कितें आमकां गरजेचें तें तूं फावो कर आनी सदांच बरवशाच्या वाटेन चलोवन तूं आमकां आदार आनी कृपा दी. हें आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जामून मागात. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागतांव तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणें सुदार मोगान आमकां बसयलां. तर ताच्या नांवान आमी भेटयतांव ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागतांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी.
सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो आमची काळसां उबारुया सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आणि ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुज्या सडवण्याचें ससणीक येवजन उक्तें केलें आनी तो सगळ्या परजेचो उजवाड म्हूण दाखयलें आनंद तुजो पोतू आमच्या विनाशी सैमान दिश्टीक पडलो ताचें आमारपण परसळ्ळें आनी ताणें आमचें नवें सैम नवें केलें देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळबरां संगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता मोगाचनो येगडी आमचे दोळे ह्या आल्तारार आमी कंसोवया ह्या मिसाच्या भोव पवित्र वांट्याक आमी पावल्या थोड्याच वेळान आमी अर्पूस उंडो आनी वायन जेजूंचेंच रगत आनी मांसान आमकां मेळटा ल्हान मेठाणी चलोवंक आमकांच खाली करूंक आमच्या जिवितांत आमचे सगळे कश्ट फूड करूंक हो जेजू आमकां घट त्राण बोळ आनी सकत दिता आमचे कश्ट निरासपण सगळे सुम्याक आमी भेटोवया ताका आमचो धनी म्हूण वळखून घेवया संपूर्णपणे आमी ताका आमकांच समर्पुया ह्या उंड्या आनी वायना सवें आमचें बलिदान मोगाचें जावं दी म्हणून येगडी आमी मागया बापा करोस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कस मरण सोसूंक पयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची तेच पर्यंतच्या वांसतच ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खास नव्या आनी ससणीक कराराचें हें रगत
पातकांचे बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वरोवतलें हे म्हज्या उडासा करात. भावार्थ सुगूट परगट तुझ्या जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभता तुझे पुनर्जीवन आम्ही परगटता तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्ती विनोडास करता आनी हो जिवीत सवंडो आनी सडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या जगी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्यांत सोमेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारे देवाचे माये सांगाती बागेवन दोरमदुतां आनी सोर काडी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ह्यास जेजू वरवीं ह्यास जेजू सांगाता ह्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोत्पेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. बरवर्षाची मेठां काडूंक आमचो देव आमचो बाप सदांच आमकां आदार दिता, कृपा दिता. तर त्याच देवाचेर पातयेवन जेजूच्या ल्हान फुलाफरी बावार्थान बरवर्षान सर्गी बंदराक पावता म्हणसर सलोंग गरजेची कृपा आनी आदार मागून सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी सरकार जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो घास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बोगूस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान सर्वेस्परा सर वायटांतल्या आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडून धरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवर्षान तिरकतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कोळतेन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाण तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोव्या आसूं. एकामेकांतय क्रिस्ताची शांती मोगान वांटून घेवया.
शेळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. मोगाच्यानो हो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप करतली. जेजूच्या ल्हान फुलाक सदांच हात धरन धाकटुल्या मेटांनी बरवशाची जिणी जियोंक आदार दिल्लो आमचो सोमी आनी आमचो मेस्त्री आमच्या जिवितांत त्याच प्रमाणे चलोवंक आमकां आदार दिता, कृपा दिता, सांबाळटा आनी राखता. आज आपल्या कुडी आनी रक्तान आमकां पसून आमकां ससनाच्या जिविताक तो आपोवणें दिता. ह्या जेवणाक आयिल्लीं आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना, पूण तुज्या उपरांतच म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू मुझ्या काळजांत हा कितलो संतोष माणकुले कालपों शिकयता म्हाका हा कितलो संतोष बाळशा बरी ताचे वेंगेंत बेंबेरान सांडून विशेव घेता हा कितलो संतोष हा कितलो संतोष जेजू मुझ्या काळजांत हा कितलो संतोष माणकुले कालपों शिकयता म्हाका हा कितलो संतोष बाळशा बरी ताचे वेंगेंत बिंबेरान सांडून विशेव घेता हा कितलो संतोष हा कितलो संतोष. जेजू मुझ्या काळजांत हा कितलो संतोष माणकुले कालपों शिकयता म्हाका हा कितलो संतोष
बाळशा बरी ताचे वेगेन बेबीरान सांडून विशेव घेता हा कितलो संतोष हा कितलो संतोष जेजू मुझ्या काळजान हा कितलो संतोष माणकुलें कालपण शिकयता म्हाका हा कितलो संतोष बाळशा बरी ताचे वेगेन बेबीरान सांडून विशेव घेता हा कितलो संतोष हा कितलो संतोष. प्रार्थुया. प्रतिवन बापा तुझ्या पुताच्या नावाक मान दिवन सगळ्यांनी दिंबी मोडची म्हूण तुवें येवचिलें ह्या तुझ्या मोगाचे येवचेने पसोत हो दिनवासनेचो यज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नांवांत आटापलेली तुजी सोडवून सगळ्या मनशाक पावय म्हूण आमी मागताव. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांची ओंक आमकां फोवो कर आनी मरतना तेंच नांव विश्वासान उसारून सर्गार तुका ससना वाकाणूक आमकां पावय म्हूण आमी प्रार्थिताव. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. दे करून बसा. गुड मॉर्निंग. भाऊनो आनी भयणीनो, ह्या जुबलेवाच्या वर्सा बाळका जेजूची वार्षिक परब आमी संभ्रमत आसतना फेस्ताच्या दुसऱ्या दिसा आमी आसाव आनी ह्या दुसऱ्या दिसाच्या दुसऱ्या मिसांत इतल्या व्हड संख्येन हजर जाल्ल्या तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटना तुमकां सुमेस्तांक बाळका जेजूच्या वार्षिक फेस्ताचे शुभाशय आमी पाठयता. विश यू ऑल अ हॅपी फीस्ट. घट्ट दोन ताळयो बाळका जेजू. देव बरें करूं. भाऊनो आनी भयणीनो, बाळूक जेजू ह्या गुड्यार ह्या पुणशेतार आजापा करची केदीकच रावयना. सोशल मिडियार तुमी पळयलें जाल्यार हांगा आयिल्ल्या भक्तिकांनी तांचे तावन जोडलेलीं बेसांवां कितलींय म्हणून वर्णिल्लीं आयकूंक मेळटात. आनी मात्र न्ही, कालच्याच दिसा आमच्या भोंवतणी जायते कडेन पावस वतला आनी हांगा मात्र पावस नासतना थंड वारें वाडलें आनी गुडोबोर्नू हांगासर भक्तीक आसले आनी कांयच अडकळ नासतना आमकां हें फेस्त आचरण करूंक साध्य जालें. आनी अशें ह्या दिसांनी मात्र न्ही, आदले फावटी आमी ओएसीस रेतीर चलोवन व्हरतना सयती भोंवतणी शिरंदरेचो पावस वतालो, पूण हांगासर आमकां सगळे रेतीर अपुरबायेन चलोवंक साध्य जालें. अशें आमकां सुमेस्तांक ताका आराधन करूंक ताची भक्त आचरण करूंक बाळूक जेजू सदांच अवकाश करून दिता हें ताचें वर्तेपण आनी आमचेर ताणें वचचें बेसांव. आज ह्या फेस्ताच्या दुसऱ्या दिसा आमी सर्व स्वयंसेवकांचो जुबलेव आचरण करता. कालचो दीस भक्तिकांचो जुबलेव आनी आज स्वयंसेवकांचो जुबलेव. कित्याक म्हळ्यार हें पुणशेत हांगासर चलचीं हर कार्यक्रमां ती बऱ्यान यशस्वेन चलतात जाल्यार आमच्या धर्मान न्हय, आमकां हात आनी पांय कशें आदार दिवचे स्वयंसेवक आसात आनी ते सकाळींच्या 4 वरार थोडे हांगासर आयले जाल्यार राती 10 वरां उपरांत तांणी पाटिवेचें आसता. 10-12 दीस रजा घालून हांगासर ते सेवा दिते आसात. कोणाच्याय फोर्साक लागून न्हय, दाबावाक लागून न्हय, बदलाक स्वंत कुशेन हे ते काम करते आसात. त्या देखून तांची सेवा आमी मानून घेता, तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी बाळका जेजूची आशिर्वादां तांचेर मागतना ह्या तांच्या जुबलेवाचे सुभाशय आमी तांकां पाठयता. आयच्या मिसाचे प्रधान याजक जावन आसात मनादेक बाब जोकीम रोड्रिगस, आमचेच कर्मेलित याजक
आदी ह्या कवयंताचे सांदेते जावन आसले आमच्या प्रोविन्शियलाचे सहाय्यक ते आनी आतां प्रस्तुत बेळगाम दियसिसच्या लोंडा म्हणच्या जाग्यार तांची सेवा ते दिते आसात आनी खंय सकड मिसांव गांवांनी आमकां इस्कॉलां आसात आनी इस्कॉला मुखांतर समाज अभिवृद्धी आमी करूंक प्रयत्न करता ताचे मेलविचारकी ते जावन आसात तशेंच तांचे संगी आसच्या सर्व सैर्या याजकांक आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी घट्ट दोन ताळयो ह्या सर्व याजकांक आमी भेटोवचे आज ह्या दुसऱ्या मिसाक अपुरबाईचें गायन आमकां दिलां फादर वॉल्टर अल्बुकर्क मेमोरियल कॉयर तांचें गायन न्हय मात्र फेस्ताच्या वेळार बगार हरिएका ब्रेस्तराचें कन्नडा मिसांत तीं गायन करून आमकां देवस्तुतेक आदार दितात सायमन बजाल आनी ताच्या सगळ्या पंगडाक आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी वर्सभर तुमी दिवच्या ह्या निस्वार्थी सेवेक आमी तुमकां ऋणकारी जावन आसा ऑनलायनार आमचे जायते भाव आनी भयणी ह्या वेळार आसात मात न्हय फाटल्या दिसांनी नोवेनांत तांणी भाग घेतलेले आसा तांचोय पाठिंबो तांचोय मागण्याचो आदार आमकां मेळटा आनी आमी तांकां ह्या फेस्ताचे सुभाशे पाठयता 12 दिसांचो संभ्रम गाळ भोवन आनी भयणीनो जानेराच्या 4 तारखेर सुरू जाल्लो आज सांजेर 6 वरार सोंपता आनी इतली सकड मांडावळ हांगासर घालूंक सर्व संगती बऱ्यान चलोवन व्हरूंक आमकां आदार दिवचो तुमी तुमच्या दाना मुखांतर तुमच्या वरवे मुखांतर तुमच्या वोजा मुखांतर तुमच्या पयशा मुखांतर आनी तुमच्या मागण्या आनी पाठिंब्याच्या उतरां मुखान ह्या तुमच्या बऱ्या मनाक आनी आदार दिल्ल्या सर्वांक आमी देव बरें करूं म्हणटा तुमचे पासत उडास दवरा आमी दिसाक 3 पोटी मागता सकाळींच्या मागण्या वेळार दनपाराच्या मागण्या वेळार आनी सांजेच्या मागण्या वेळार देव तुमकां भरपूर आशिर्वादां घालूं बाळूक जेजूची इमाज पुणशेता भितरच आसा थंयसर वचून तुमी नामान पटोवयेत भायर ग्रट्टा घेवता आसतना थंयसर तुमकां ह्या फेस्ताच्या उडासाक सेल्फी पॉयंट्स आसा केल्यात एक आय लव इन्फेंट जीजस ग्रट्टे लागीं आसा ताच्या फाटल्यान रावून तुमी फोटो काडची जुबलेवाच्या वर्साक आमी तयारी केल्ली एक बोट आसा दोण आसा ती दोण जावन आसा आमचें जिवीत मुळान दिसची लारां आमच्या जिविताक मारची तेन्ते सवां कश्ट नश्ट संकश्ट पिडा आनी तेदना आमकां घट धरता जेजू आनी ताचो कुरीस आनी त्या कुर्साच्या मुळांत आसा एक अँकर आनी ते अँकर जावन आसा जर जेजूक आमी चिटकोवन रावल्या आमी शाबीत आनी सोबीत उरतल्या ह्या उडासाक बोटी भितर रिगा तुमी कुटुंबाची आयिल्लीं आसात फ्रेंड्सां आयिल्लीं आसात थंयसर ह्या उडासाक एक फोटो काडा तशेंच जुबलेवाच्या आनी सांत तेरेजाच्या सांतीपणाच्या शताब्दी संदर्भी तयार केल्लें एक्झिबिशन आसा थंयसर भितर रिगा आनी सांत तेरेजाच्या जिविताची एक झळक जोडा थंयसर भितर तुमकां पळोवंक मेळटात इमाजी वा प्रतिमा सांत तेरेजाची तिच्या बगलेन तिच्या उडासाक तुमी फोटो काडी येता तशेंच त्या बागलाक नांव दवरलेलें आसा सांत तेरेजाचें सर्गाक लिफ्ट कित्याक म्हळ्यार सांत तेरेजाक व्हडलीं व्हडलीं कामां करूंक त्रासाची जिणी जिवंक तिका जायनासलें कित्याक ती ल्हानशी आनी पिडेन ती वळवळटाली त्या देखून म्हणटा ती म्हाका एक सर्गाक वचूंक लिफ्ट सोदून काडूंक जाय कित्याक त्या काळार लिफ्ट आयिल्लें मात्र मेटां सोडूंक कश्टांची जिणी जिवंक म्हाका जायना हांव ल्हानशें पूण लिफ्टा मुखांतर एक सर्गाक वेची वाट हांव सोदून काडटां आनी तिणें दाखयल्ली ही वाट फाटल्या 9 दिसांनी आनी ह्या फेस्ताच्या वेळार आमी समजूंक प्रयत्न करती आसा आनी त्या उडासाक त्या एक्झिबिशनचे एंट्रन्स आमी लिफ्टा भशेन केलां भोवन आनी भयणीनो हांगासर तुमी आल्तारी मुखार एक फातोर देखतात आनी हो फातोर कालचे दिसा सांजेच्या 6 वरार झांसीचे बिस्प अदीक मनादीक दोतोर विल्फ्रेड ग्रेगरी मोरस हांणी बेंजार केल्लो जावन आसा ह्या जुबलेवाच्या वर्साक आमी 2 योजना जाहीर केल्ली आसात एक सगळीं घर बांदून एका दुबळ्या कुटुंबाक आदार दिवचो आनी एक 100 भुरग्यांक सांत तेरेजाचे नांवी स्कॉलरशीप दिवचें येवजण येदळूच जायत्यांनी तुमी आमकां आदार बसयला आनी तुमचो आदार असोच मेळ्ळो जाल्यार एक न्हय ताच्या की चडीत घरां बांदूंक मात्र न्हय 100च्या की चडीत भुरग्यांक आदार दिवंक साध्य जाता कशें तुमी खुशे मनान आदार दिवन आयल्यात गे तशेंच फादर आमकां एक गरज जाय जे फादर आमकां स्कॉलरशिपाक कुमो करयेत गे म्हणून विचारना आयल्यांचो सुमकोय तितलोच आसा कित्याक म्हळ्यार आमच्याच बोवरान मगाळ भोवन आनी भयणीनो आमचीच भाव आनी भयणी थोडे फावटी पिडेक लागून थोडे फावटी कुटुंबांत कोण एकलो देवादीन जाला थोडे फावटी नश्टाक लागून भुरग्यांक शिकपाक मस्त कश्ट काडटात तुमचे लागीं येवन ते सांगचे नात बगार हांगासर आमचे लागीं येवन तांचे कश्ट उसारतना आमकां बेजार जाता कितलें जाता आमी तितलें आदार दिते आसा
पूण ह्या वर्सा ह्या जुबलेवाच्या वर्सा कंडी जावन जर देवान आमकां बाळका जेजून बेसांवांनी भरलां जाल्यार हें बेसांव हेरां संगी वांटून घेवंक एक वर्तो आदार. थोड्यांनी घराक 50 बॅगां सिमेंट, एकल्यान मुकलें दार आनी एकल्यान सगळी सारवण करून दिता म्हूण सांगल्या. जर अशेंच आमी एक एका वस्तूक स्पॉन्सर रावल्या जाल्यार कंडी जावन बाळका जेजूची आजपां आमचे मुखार घडतली. आनी ह्या दिशेन आमी कॅलेंडरां प्रिंट केल्लीं आसात 12 पानाची आनी ह्या कॅलेंडराक आमी 100 रुपये मोल दवरलां. तुमी दिवचे 100 रुपये ह्या गरबांच्या योजनाक आमी उपयोग करतले. बायबल डायरी कोंकणी, कन्नड आनी इंग्लीश भाशेंत स्टॉलान मेळटा. तशेंच दान दिवंक, आदार दिवंक, मिसां दिवंक तुमकां अवकाश आसा. ह्या योजना बाबतींत गरबांच्या आनी स्कॉलरशिपाच्या योजना बाबतींत तुमी आमकां फेस्ता उपरांत संपर्क करीत, कांय गडबडी ना. आतां तिसरे मीस 9 वरार आसतलें. 10:30 वरांचें मीस सर्व पिडेस्त आनी प्रायवंत पसत भेटोवचें. आसनसोल दिएसीचे गवळी बाप अदीक मनादीक दोतोर एलायस फ्रँक ह्या मिसाचे प्रधान याजक जावन आसतले. 1 वरार मलयाळम भाशेन मीस आनी सांजेच्या 6 वरार ह्या 12 दिसांच्या आत्मीक संभ्रमाची संपणी अर्गां दिनवसनेच्या बलिदाना मुखांतर आनी त्या उपरांत एवकरिस्तीक पुरशाव आमी काडलेल्या. आदल्या वर्सा तुमकां हांवें सांगले प्रमाणे सुमार 5 ते 6,000 लोक मिसाक मात न्ही कोणीय फाटी वचनासतना ह्या एवकरिस्तीक पुरशावान भाग घेतलेलो आसा. तुमी आज मिसाक आयल्यार व्हडना, परत्यान सांजेचो वेळ ह्या पुरशावाक सांगात दिया. जेजूक आमच्या एवकरिस्तांतल्या जेजूक परगट मान करया आनी उपरांत बावटो देवून ह्या 12 दिसाच्या संभ्रमाक संपणी हाडया. देव बरें करूं. परत्यान तुमकां बरें फेस्त मागतना निमाण्या बेसांवा खातीर उबी रावया. त्या पयलें बाळका जेजून आमचेर वतलेल्या सर्व आशिर्वादा खातीर अर्गां दिवन सांगाता म्हणया. एबो उद्दार बाळूक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडता. तुवें आमकां दये केल्ल्या येदे व्हड उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजपांचे इमाजी मरिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवं दी आनी तुजी खळनांतली देवीक मजत जोडून दी. सरस्वती आनी महिमा जावन तुका बाळका जेजू. आमेन. सर्वेस्प तुमचे सोबे आसो आणि सरपोत बेधार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपल्या आशीर्वाद घालूं. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बाळका जेजू नामां करता तुका. बेसांवा तुजी दीस डांस आमकां. बाळका जेजू नामां करता तुका. बेसांवा तुजी दीस डांस आमकां. कार्मेल गुड्यार परजळच्या बाळका जेजू करता नामां आमी तुका. कार्मेल गुड्यार परजळच्या बाळका जेजू करता नामां आमी तुका. भक्तीन येता तुज्या पायांतळी. मान तुका करता सर्वय काळी. भक्तीन येता तुज्या पायांतळी. मान तुका करता सर्वय काळी. राख आमकां सदांच विज्ञान वारांतली. राख आमकां सदांच विज्ञान वारांतली. सांबाळ आमकां वर नित्ये काळी. सांबाळ आमकां नित्ये काळी. बाळका जेजू नामां करता तुका. बेसांवा तुजी दीस डांस आमकां. कार्मेल गुड्यार परजळच्या बाळका जेजू करता नामां आमी तुका. कार्मेल गुड्यार परजळच्या बाळका जेजू करता नामां आमी तुका. मोगाळ पुत्रा सोवे अवकार आशीर्वाद दी आमकां. Pag-ibig ko sa
तुझे कृपेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र